मोगाचेनो मुरयेच्या खतावरील काळजाच्या फेस्ताच्या मिसाक तुमकां स्वागत करता. हे मीस यूट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां कुमक केल्या. मोंती रोड्रिगस आनी कुटाम फर्ला, जॉयसन डिसोजा आनी कुटाम जॉय प्रो साउंड्स BC रोड, वॉल्टर पिंटो आनी कुटाम न्यू प्रिन्स टेलर्स कद्री आनी प्रवीण गलबावो आनी कुटाम स्पायसी केटरर्स हांचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे ते उभारून तुका हरसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपेचा गोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपेचा गोरा. ह्या मिसाचे ते सवा हे परी आसात. अमिलिया टेलिस हाच्या पयल्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन जुलियाना टेलिस, एमसिया टेलिस हाच्या 28व्या जल्मा दिसाक अर्गां जावन कुटुंबादारा, सिल्वेन नोरोन्ना ताचो जल्म दिवस अर्गां दिता, विल्मा सिरावो लग्नाचो 32वो वार्षिकोत्सव अर्गां जावन विन्सेंट पेरेरा आनी कुटाम लाविना क्रास्ता, प्रत्येकी हृदयापासोतू लँडसी मोंतेरो, मॅथ्यू डिसोजा आनी कुटाम मुरयेच्या काताबीन काळजाच्या मांडाक, लुसी प्रायस आनी कुटाम मुरयेच्या काताबीन काळजाच्या मांडाक, मायकल डिसोजा आनी कुटाम वेलंकणी मायेच्या मांडाक, पॅट्रिक डिसोजाच्या आत्म्याक रिटा डिसोजा, पॅट्रिक डिसोजाच्या आत्म्याक रोशन मोंतेरो आनी कुटाम, फ्लोरा काश्मीर डिसोजाच्या आत्म्याक रोज मारी आनी कुटाम, डेव्हिड आनी मॅगदलेन रेबेल्लो हांच्या आत्म्याक प्रमिळा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागतात. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कोरपाव, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त ते बोमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज मुरयेच्या काताबीन काळजाचे फेस्त आमी संभ्रमता. मुरये मायक मान करन, तिच्या काळजाक मान करन आमी बेटोवच्या ह्या पवित्र बलिदानाक आमकां आयती करया. आमी आदारल्यो सुखी वळखून घेवया. मुरयेच्या काताबीन काळजांत असलें जिवीत निश्कळंक, नितळ, निर्मळ आमच्या नातल्या त्या गणिताचो उडास काडन देवालाचे आमी बक्षांनी मागून आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता. मनाची तोंडानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसर घेवन सरान सांगपाक मरी सगळ्या दुखांनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विदा देव आमची एकाकूत करूं आनी आमचे पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Kakulkar, Somia Kakulkar, Krista Kakulkar, Krista Kakulkar, Somia Kakulkar, Somia Kakulkar. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवत अंकार मुरीच्या काळजान पवित्रत्म्याक फावत असल्या बिडार तुवें तयार केले. तेच अंकार मुरीचे विनंतीर आमचे सवेसरा राव आनी आमकां तुजे महिमेचे मंदिर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयता ती सगळीं वळखून घेतली. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलों, म्हजो ओथमो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नोवऱ्या परी आनी भांगारान शंगर आयलेले एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी नेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशें भूंय जडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वांकडणी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाताई म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाताई म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पराताई संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवे मेळटा म्हाका बोळ गठाय. म्हज्या दुस्मनाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सरवण दिली म्हूण संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाताई म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धरता आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच धरणीक शेवटिता आनी उखल उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारकाताई आमचें काळीज संतोसता. धुळींतलीं दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतलीं वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नम्यान दिता. सर्वेस्परा आमच्या तारकाताई म्हजें काळीज संतोसता. Alleluia, 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 alleluia. Bagi tuwang parmorie, manhoglap favosale, tuce tauzel malo, Christam somi. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटी पडटा तेन्ना
भुरगो जेजू जेरुजलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैनऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण देखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावालां घालनासलो आनी ताचीं सावालां जापी आयकले समेस्त ताचे जाणटे कांयक वेजमेज जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयल्ल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो, पूण ताचे माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातें आनी मुरेच्या कथावन काल जाते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. कालच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो दाबा जो आमी केलो. आज मुरयेच्या खातावेन काळजाचें फेस्त आमी करता. काल पुताचेर आमची दिस्ट, आज आवयचेर आमची दिस्ट. काल पवित्र काळीज, आज खतावेन काळीज. तर जेजूचें काळीज पवित्र, मुरेचें काळीज खतावेन. अर्थ एकच. पवित्र काळीज, खतावेन काळीज. खतावेन काळीज तें पवित्र जावन आसा. पवित्र जावचें खत नासलेले वरवीं, आनी जेन्ना खत ना त्या दाळा तें पवित्र. जेजूच्या पवित्र काळजाक मान, मुरेच्या पवित्र काळजाक मान. जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी मुरेच्या कथावेन काळजाक कांय तरी व्यत्यास आसा गे? एकच. जेजूचें पवित्र काळीज संवसाराच्या मोगान भरलेलें, मनशाकुळाच्या मोगान लासलेलें. मुरयेचें काळीज देवाच्या मोगान भरलेलें. म्हणजे जेजून संवसाराचो ह्या संवसाराच्या मनशाकडचो मोग करतना देवाचो मोग करना म्हणून न्हय, वा मरयेन देवाचो मोग करता आसतना पेल्याचो मोग तो विसरले म्हणून न्हय. पूण जेजू ताचें काळीज संवसाराच्या मनशाकडच्या मोगान लासता. कित्याक मनशाकुळाक सोडवून दिवच्याक ताका देवान धाडलेलो आनी तो देवाचो एकलोच मोगाचो पूत. मुरयेचें काळीज देवाच्या मोगान भरलेलें. म्हजें जिवीत म्हज्या सरस्वत देवाक, म्हज्या देवांतय म्हजो आत्मो संतोसता, म्हजो आत्मो उल्हासता म्हणलें स्तुती गायन तिणें केल्लें. आपणाचें काळीज, आपणाचें जिवीत देवाक समर्पिल्लें. पूण ही दोनूय काळजां आमकां शिकयतात एकच सत. आमकां क्रिस्तांवांक आमचें काळीज देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरलेलें जायजें म्हणून. भावांनो आनी भयणीनो, आत्तां आयकलेल्या सुवातेची निमाणी उतरां ताचे माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो, वा आपल्याच्या काळजांत जगोवन दवरल्यो म्हणून आमी आयकता. कितें तिच्या अंतस्करणांत वा काळजांत तिणें जगोवन दवरलें? बडव्यान मरयेक इजबी हाडलेले घडये थावन जेजूच्या स्वर्गारोहणा पर्यंत
जेजूच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडल्यो. जेजूचो जल्म, त्या उपरांत इजिप्ताक पलायन, टेंपलान बेटोवनी, उपरांत देवळांत जेजू सांडून गेल्लो, जेजूचें पब्लीक जिवीत ताणें केल्लीं अजापां, खाना नगरी घडलें तें जाल्लें तें पयलें अजाप, जेजून केल्लें पयलें अजाप, उरलीं अजापां, उरली शिकोवण, शेकी, जेजूचें कश्ट मरण, ताची ती कुर्साची वाट, जेजूचें जिवनपण आनी निमाणें जेजू स्वर्गारोहण जाल्लो. ही सर्व गणितां मरयेन तिच्या काळजांत जगोवन दवरलीं. एकाच उतरां सांगचें तर जेजूक तिणें आपणाच्या काळजांत दवरलो. ह्यो सर्व संगती जेजूच्या जिविताच्यो संगती आपल्या काळजांत दवरल्यो म्हणटा आसतना जेजूकूच तिच्या काळजांत तिणें दवरलें. तर आज मोरयेच्या खातावण काळजाक आमी मान करतना, तिच्या खातावण काळजाचें फेस्त आमी करता आसतना आमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेळचो संदेश कितें? जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेवचें, जेजूक आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरचें. जशें जेजूचें काळीज पेल्याच्या मोगान भरलें, संवसाराच्या मनशाच्या मोगान भरलें, तशें आमचें काळीज पेल्याच्या मोगांत भरलेलें करचें. आनी कशें मोरयेचें काळीज देवाच्या मोगान भरलोवन पेल्याच्या सेवे साकरेंत आपणाकच खाली करचें तसलें जालें, तशें आमचें काळीज पेल्याच्याय मोगान भरोवन पेल्याची साकरी सेवा करून तें देवाक आनी हेरांक समर्पलें तसलें करचें. तो व्हड मोरयेच्या खातावण काळजाक आनी जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी खरेपणी मान केलें बरी जाता. ही कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागोवन घेवया. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचेर तुजें बेसान. कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें, भेटयता आमकांच ह्या बलिदानांत, तुवेंच दिल्ल्या सगळ्या देण्यां सोबें. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचेर तुजें बेसान. म्हज्या भाव भयणो, मरीच्या खतावणी काळजाक मान करून आमी पेटोवचें हें बलिदान सरपुरुदा देवा बापाक मान तरसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत आमकां मरेच्या निश्कळंक काळजाच्या परबे दिसा आमी भेटयता ती देणी आनी मागणी दुखां मानो. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांच्या बक्षांनी आमकां दी आनी आमची काळजां सदां निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्रत्म्याचो आदार आमकां फावो कर. ह्या आमी विनम्र काळजां मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले नित्यांकारी मुरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यार आमी तुका वाकणता, तुका वंदिता, तुजे कीर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुझे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणे प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवृता आनी सर्गीचो सगळो दोळबान तुजी तोर महिमा वाकाणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आमचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस म्हणून सुसंग विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताचें खास, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo good purgatoria. सोमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सोमिया जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जेवणपणाचो आमी भक्ती भितर उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी शिरवणीचे काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र प्योरवे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा, पिटर पावलांच्या गोवळे बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीभोगान वाडय. पुनः जेवणपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगीते मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सुमेश तांची दया कर म्हणून मी मागताव आमकां मुरे देवाच्या माये सांगाती बगेवन जुजायती सोपती बगेवन धर्म दोतो आनी सर्व काळी तुका मान उडे आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमचें काळीस देवाच्या मोगान आनी पेऱ्याच्या मोगान भरलेलें जावं दे म्हूण मागोवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां घाण पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेतल्याक आमकां तुज्या उदका कोलतेन सर पातकां दिसुताय आनी सर्व आकारांतले वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भगवताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदांका तुमचे सवे आसो तुमचे सवा आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोनिया तुकार गांदिता उपकार तुजो बावुडता धनिया तुका वाडता काळजा मोनांदीन वाजता शेतांतल्या फुलां प्रास मोंजाती सुकण्या प्रास परत्या मोगान पोसलाय सौम्या सोबीत प्रकृते प्रासंत्रळी तारा प्रास सोबायेन म्हाका नेटयलाय सौम्या तुकार गांदिता
उपकार तुझो बावुडता धनिया तुका ना वाढता काळजा मनान दिन वाजता ही सगळीं गणितां मरे आपल्या काळजांत जगून दवरताली आनी आपल्या अंतस्करणांत नियाळताली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव कनवळ्या बापा, सर्वणेच्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला. ह्या तुज्या मोगाच्या सुबामतेण्यां खातीर भगवान आमकां मरे भाशेन आनी तिच्या आदारान तुज्या दैवीक जिवितान वाडोवंक आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाखणोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वोसोनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सबिनीचे नोवेन. हे भगवंती देवाचे मये, आमी तुका कार्मेल मायानी राणी म्हूण वाखाणटाव. आपणाक चरण जशें म्हूण लगल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकलतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुळ्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी सर्वोत्तर म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळा ताणें तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादी दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी भोळे माये, खत नातल्या उंकवारी. कार्मेल तांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुखरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढपतीनेन आनी थीर भरवशान तुजे सरशीं आमी येताव आनी आमच्यो सर गरजो तुज्या वरीफार जेजू मुखार दवरताव. मुरेच्या कातावरील काळजाचें फेस्त करचे ह्या संदर्भी आमी मुरेचो आदार मागया. तिचे बरे आनी तिच्या पुता जेजू बरे आमचें काळीज खालतें बळें पवित्र देवाच्या आनी पेऱ्याच्या मोगान भरलेलें जावं दी म्हूण सांगत आस. मरी आमी ह्या दुखाच्या कोणांत आसतना आमकां पळयता आनी आमचे सांगता तीय दूख पावता. आमचे वयर आमच्या ह्या संवसाराक आयलेली मारेकार पेडा बेगीनच नास जावं दी. सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण मुरये माये कडेन आमी मागया. उगडास कर ये बो दयाळ्या उखार मुरये, तुज्या आसऱ्याक दावुरलो, तुजो आदार मागुरलो, तुजे मध्यस्थे सोदुरलो. कोणपणी कुमोक नासतना गेलो म्हूण केदेंस कोणेंच आयकोंक ना. हे पतीनेन धैर्य खाणगेन तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकवारीचे अंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस सद्या देवभुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुलतेन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान बले कृपेंब्रले सुगुदिये संगता स्त्रे भितर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जुकुशी जिजू. भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसत विनंती कर. नमान बले कृपेंब्रले सुगुदिये संगता स्त्रे भितर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जुकुशी जिजू. भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसत विनंती कर. नमान बले कृपेंब्रले सुगुदिये संगता स्त्रे भितर तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जुकुशी जिजू. भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम्हा बसत विनंती कर. हे भगवती मुरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर म्हाका दळल्या सर्व उपकारांक आदार दितां. वाडा पातयेन तुजी बेतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवरांतलीं वायटा विघ्नांतलीं तुवें राखल्या लेखून आनी आमच्या सर गजालीं तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या लेखून
तुका आमी दिनवासताव हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागतां तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. तुमकां सर्वांक मुरेच्या कथाविकाराच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां आनी बरो दीस मागतां. सगळे सगळें तुझ्या उचरत्म्या मोच्या आनंद मोरी येसो तुझे मायेसो नमान 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 मोरिये नमान 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 राणीये नितळ तू औंक्वारी चंद्रा प्रसुंदरी गर्भांतू कथावे जीन पापावे नमान 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 मोरिये नमान 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 राणीये मोगाळ पुत्रा सोबे औंक्वार मोरी आशीर्वादी वामखा भगवान पुरसाचे करुवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.